कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। म्हादेचे उदक मलप्रभेद व्हरपा खातीरच्या कामाक कॉन्ट्रॅक्टराची नेमणूक केल्या। कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यान अर्थसंकल्पी भाषणात महत्वाची माहिती दिली। हाचेर विचारल्यार गोयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा तांच्या अर्थसंकल्पाचेर आपूण कित्याक उलोव। म्हादे उदका लवदान गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्राक कितले उदक दिवप हाचेर निवाडो दिला। ह्या निवाड्याक गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिला। मजगती म्हादेचे उदक मलप्रभेद सोडपा खातीर कर्नाटक सज्ज आसा। ते फकत वाट पळयतात ते आवश्यक आशिल्ल्या पर्यावरणीय मान्यतायेची। 3 दिसां फाटीं अर्थसंकल्प मांडटना म्हादेचे उदक मलप्रभेद व्हरपाच्या कामा खातीर कॉन्ट्रॅक्टराची नेमणूक केल्ल्याचे कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यान सांगले। जाल्यार हाचेर गोयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक विचारल्यार तो म्हणटा तांच्या अर्थसंकल्पाचेर आपूण कित्याक उलोव। कर्नाटकाक पर्यावरणीय मान्यताय मेळच्या पयलीं गोयच्या शिष्टमंडळान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन व्यथा मांडप आवश्यक आसा अशें म्हादय बचाव अभियानाचे राजेंद्र केरकार उलयले। रो फेरी बांदपाचें काम निमण्या पावण्यार पावलां। फुडल्या 15 ते 20 दिसांत 2 रो फेरी न्हंय येरादारी खात्याक मेळटली आनी ह्यो फेरी मेळ्ळे उपरांत फुडल्या 2 म्हयन्यांत त्यो लोकांच्या सेवे खातीर उपलब्ध आसतल्यो अशें न्हंय येरादारी खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें। तशेंच ह्या रो फेरयेंत एका वेळार 15 ते 20 गाडयो घेवन वचपाची क्षमता ह्या फेरी बोटींनी आसतली। दुसरे वटेन सोलर फेरीचे कोफूसांव आजुनूय सुटना। ह्या बोटीचो वापर जायनाशिल्ल्यान ती पर्यटना खातीर दिवपाचो आमचो प्लान आशिल्लो, त्या खातीर निविदाय काडिल्ली, पूण कोणाचेच फुडाकार कोणेच घेवंक नाशिल्ल्यान ती फेरी बोट तशीच पडून आसा। आतां ती भायल्या कोणाक तरी दिवन ती वापरात हाडपाचो विचार आशिल्ल्याचे मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें। बनावट आणि मरण पाविल्ल्या 6000 लावार्थ्यांची नावां दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेंतल्यान कुशीक काडली। आतां मेरेन 13 कोटी रुपया वसूल केल्यात। मंत्री सुभाष फळदेसायान म्हायती दिली। बनावट आणि मरण पाविल्ल्या 6000 लावार्थ्यांची नावां दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेंतल्यान कुशीक काडिल्ली आसा। बनावट लोकांकडल्यान पैशांची वसुली सुरू केलेली आसा आनी आतां मेरेन खात्यान 13 कोटी रुपया वसूल केल्या अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली। ह्या येवजणेचो गैरफायदो घेवप्यांचो तपास सुरू आशिल्ल्याचे मंत्री सुभाष फळदेसायान ह्या वेळार सांगले। दिव्यांगांबद्दल जागृताय करपा खातीर पर्पल फेस्टिवल दर वर्सा घडोवन हाडटा। मात हो फेस्टिवल करपा खातीर वेगळो निधी मेळना। खातें आपल्या स्वखर्चान हो फेस्टिवल घडोवन हाडटा, पूण ह्या वर्सा पर्पल फेस्ट करिनासतना दिव्यांगां खातीर आशिल्ल्या केंद्राचेर लक्ष केंद्रीत करपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा। मात पंचायत प्रतिनिधीं कडल्यान फावो तसो प्रतिसाद मेळना अशें विधान समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान केलें। तशेंच दिव्यांगाची प्रमाणपत्रां तयार करपाक निर्धारीत मेडिकल टीम नाशिल्ल्यान ही प्रमाणपत्रां तयार करपाक 5 ते 6 म्हयने लागता अशें मंत्री फळदेसाय हाणें ह्या वेळार सांगलें। दिव्यांगां बद्दल जागृताय करपा खातीर पर्पल फेस्टिवल दर वर्सा घडोवन हाडटा। हो फेस्टिवल करपा खातीर वेगळो निधी मेळना। खातें आपल्या स्वखर्चान हो फेस्टिवल घडोवन हाडटात, पूण ह्या वर्सा पर्पल फेस्ट करिनासतना दिव्यांगां खातीर आशिल्ल्या केंद्राचेर लक्ष केंद्र करपाचो निर्णय घेतला। गोयचे काँग्रेस नेतृत्व बदलपाचो सद्याक तरी विचार ना। सद्याक ज्यो वावड्यो उठल्यात त्यो पुरायपणान चुकीच्यो आशिल्ल्याचे काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी मणिकराव ठाकरेन सांगले। सद्याक जो प्रदेश अध्यक्ष आसा ताका बदलपाचो कसलोच निर्णय जावंक नाशिल्ल्याचे मणिकराव ठाकरेन सांगिल्ले आसा। काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराक काडून
उडोवपा वयल्यान ताका बदलपा वयल्यान राजकीय पावंड्यार आरती परती चर्चा चालू आसा. ह्या फाटभुंयेर काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेक विचारल्यार ते सांगता गोंयांत नेतृत्व बदलाचो सद्याक तरी कसलो विचार ना. सद्याचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराक काडून उडोवपाचो निर्णय पक्षीय पावंड्यार लेगीत जावंक नाशिल्ल्याचे माणिकराव ठाकरेन सांगले. गोंयचे काँग्रेस नेतृत्व बदलपाचो सद्याक तरी विचार ना हें आतां स्पश्ट जालां. गोंय विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 24 ते 26 मार्च अशे 3 दीस आसतले. ते खातीर 180 तारांकीत आनी 548 अतारांकीत मेळून 728 प्रश्न आयल्यात. फेब्रुवारींतले शियाळी अधिवेशन फकत 2 दिसांचेच जाल्ले आनी तेन्ना ह्या 2 दिसांच्या अधिवेशनाक लागून विरोधकांनी सरकाराचेर टिकाय केल्ली. मात आतां जारी केल्ल्या अधिसुचोवणे प्रमाण हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फकत 3 दिसांचेच आसतले अशें कळटा. तेन्ना ह्या इतल्या कमी कार्यकाळात खंयचे म्हत्वाचे प्रश्न आनी विशयांचेर चर्चा जातली हाचेर सध्या गोंयकारांचें लक्ष लागून आसा. हे गोंयचे विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 24 ते 26 मार्च अशे 3 दीस जातले. ते खातीर 180 तारांकीत आनी 548 अतारांकीत अशे मेळून 728 प्रश्न आयल्यात. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फक्त 3 दिसांचेच आसतले. सोमाराक कामुर्ले वाठारांतल्या विली डी कुन्ना हांच्या घराक उजो लागपाची घडणूक घडली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुमार 2 लाखांचें लुकसाण जालें. तशेंच तणाक लागिल्लो उजो घरा मेरेन पावलो अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी आनी कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. मात पुराय घर लासून मात्र काबार जालें. ही घडणूक सोमारा कामुर्ले वाठारांतल्या विली डी कुन्ना हांच्या घराक उजो लागपाची घडणूक घडली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. मात्र व्हडलीशी जिवीतहानी जावंक ना. मात्र घराचें बरेंच लुकसाण जालें. घर लासून काबार जालें. सुमार 2 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. गांवची संस्कृताय आनी एकचार तिगोवन दवरपा खातीर देवळां ही मुखेल केंद्रां आसात. आयज लेगीत देवळांक लागून आमचो एकवट टिकोवन उरता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगिल्लें आसा. आमच्या पुर्वजांनी देव धर्म बरे भशेन तिगोवन दवरला तेन्ना दर एकल्यान ताची देख घेवन फुडारात लेगीत गांवची संस्कृताय तिगोवन दवरपाचो यत्न करुया अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें नावेली सांखळे श्री लक्ष्मीनारायण देवळाच्या पुनर्प्रतिश्ठापना सुवाळ्या निमतान आयोजीत केल्ल्या सत्कार सुवाळ्यांत उलोवप केले. गांवची संस्कृताय आनी एकचार तिगोवन दवरपा खातीर देवळां ही मुखेल केंद्रां आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हांगासर उलोवप केलें. तशेंच आयज लेगीत देवळां वतीनूच गांव तिगून उरला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. आमच्या पुर्वजांनी देव धर्म बरे भशेन तिगोवन दवरले तेन्ना दर एकल्यांनी ताची देख घेवन फुडारात लेगीत अशें कार्य करचें अशें तांचें म्हणणें. देव खापरेश्वराचो विशय भक्तांनी बऱ्या पैकी लावन धरलो. सदांच देवाची श्रद्धा जी आसा ती सांबाळून दवरुया, उदरगत करची अशें वक्तव्य ब्रह्मेशानंद स्वामीन केलें. वास्को बायणा जाल्ल्या आध्यात्मीक महोत्सवा उपरांत ते उलयताले. निमणे स्वामी ब्रह्मेशानंद हांच्यांनी देव खापरेश्वराचेर उलोवप केलें. वास्को बायणा जाल्ल्या आध्यात्मीक महोत्सवा उपरांत ते उलयताले. ब्रह्मेशानंद स्वामीन म्हटलें, उदरगती वांगडा आमी फुडें सरपाक जाय. देव खापरेश्वराचो विशय भक्तांनी लावन धरल्या बद्दल आपल्याक बरें दिसलें अशें ब्रह्मेशानंद स्वामीन म्हटलें. दाण्यार सांग्या वयल्या थळाव्यांनी चिल्ड्रन पार्कात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची स्थापना करपाक खर विरोध केलेलो आसा. दुसऱ्या खंयच्या सुवातेर महाराजांची स्थापना करची आमची कसलीच हरकत ना. मात ह्या सुवातेर स्थापना करपाक आमचो विरोध आसा. तशेंच नगरपालिकेन लोकांक विश्वासांत घेवन हो निर्णय घेवपाक जाय आशिल्लो अशें थळाव्यांचें म्हणणें. दाण्यार सांग्या वयल्या थळाव्यांनी चिल्ड्रन्स पार्कात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक विरोध केलेलो आसा.
फाटीस नगरपालिकेत छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो नगरपालिकेच्याच आवारात चिल्ड्रन पार्कात बसोवपाचो निर्णय जाल्लो. ह्या वेळार लोकांक विश्वासात घेनासतना हो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो बसोवपाक निर्णय घेतिल्ल्याचे लोकांचे म्हणणे आनी ह्या निर्णयाक लोकांनी सध्या खर विरोध केलेलो आसा. सोमारा आपाची मुखेली दिल्लीची आदली मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना गोंयांत पावली. दक्षिण गोंयांत आपाच्या कार्यालयाचे उक्तावण करचे खातीर ती गोंयांत आयिल्ल्याचें कळटा. गोंयांत आपाच्या दोनूय आमदारांनी बरी कामगिरी केल्या. आपापल्या मतदारसंघात दोनूय आपाच्या आमदारांनी बरी कामां केल्यात अशें उलोवप तिणें एअरपोर्टार पावले उपरांत केलें. तशेंच गोंयकारांक आम आदमी पक्षाक आनीक व्हडलें करपाक जाय गोंयांत अशें लेगीत तिणें ह्या वेळार उलोवप केलें. विमानतळाचेर पावले उपरांत आपाच्या कार्यकर्त्यांनी तिचें स्वागत केलें. आपाची मुखेली दिल्लीची आदली मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना गोंयांत पावली. दक्षिण गोंयांत आपाच्या कार्यालयाचें उक्तावण करचे खातीर ती गोंयांत आयल्या. विमानतळाचेर पावले उपरांत तिणें आपल्या दोनूय आपाच्या आमदारांचें कौतुक केलें. आपापल्या मतदारसंघात तांच्यांनी बरी कामगिरी केला अशें उलोवप केलें. कदंबा महामंडळ कामगार संघटनेच्यो अटी मान्य जावच्यो म्हणून आयटकाचे क्रिस्तोफर फ्रॉन्सेका एका दिसा खातीर उपोशणाक बसतले. तरी मागण्यो पुराय जावंक ना जाल्यार 19 मार्चाक संप करतले अशी शिटकावणी आयटक आनी कदंबा कामगारांनी दिली. 34 म्हयन्याचो एरियस दिवचो, पीएफाचो विशय सुटावो करचो आनी कॉन्ट्राक्टाचेर काम करपी कामगारांक फिक्स करचे अश्यो साबार मागण्यो घेवन कदंबा कर्मचारी कितल्याशाच वर्सां सावन संप करीत आसा. सरकार फक्त मागण्यो पुराय करपाचें आश्वासन दिता अशें आयटक फुडारी क्रिस्तोफर फ्रॉन्सेका हांचें म्हणणें. कदंबा महामंडळ कामगार संघटनेच्यो अटी मान्य जावच्यो म्हणून आयटकाचे क्रिस्तोफर फ्रॉन्सेका एका दिसा खातीर उपोशणाक बसतले. तरी मागण्यो पुराय जावंक ना जाल्यार 19 मार्चाक संप करतले अशें निवेदन खात्याक दिलां अशी माहिती क्रिस्तोफर हांणी दिली. 34 म्हयन्याचो एरियस दिवचो, पीएफाचो विशय सुटावो करची अशी तांची मागणी. सोमारा विली दिकुन्ना हांच्या घराक उजो लागपाची ही घडणूक घडली. ह्या घडणुकेत सुमार 2 लाखाचें लुकसाण जालें. तणाक लागिल्लो उजो हळू करता करता घरात पावलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी, मात हे घर पुराय लासून गोबर जालें. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. त्या खातीर व्हड जिवीत हानी टळ्ळी. तणाक लागिल्लो उजो हळू घराक पावलो अशें उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी सांगलें. सोमारा कामुर्ले वाठारांत विली दिकुन्ना हांच्या घराक उजो लागपाची ही घडणूक. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें म्हणून सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. मात्र 2 लाखाचे घराचे बरेच लुकसाण जालेलें आसा. घराचें सामान लासून गोबर जालें. कुंकळ्ळी नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 10तल्यान क्रिस्मो सुवारीस आनी सा जुजे दे आरियल पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2तल्यान संदीप नायक वेंचून आयले. कुंकळ्ळी नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 10 आनी सा जुजे दे आरियल पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2 खातीर आयतारा वेंचणूक जाल्ली. नगरसेवक राहुल देसायाक मरण आयिल्ल्यान कुंकळ्ळी नगरपालिकेन नगरसेवकाचें एक पद रिते आशिल्लें. सा जुजे दे आरियल पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2च्या पंचवांगड्याक काकराच्या दुयेंसान मरण आयिल्लें. ताच्या मरणाक लागून हे पद रिते आशिल्लें. ह्या दोनूय जाग्यां खातीर आयतारा पोटवेंचणूक घेतिल्ली. कुंकळ्ळी नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 10तल्यान क्रिस्मो सुवारीस आनी सा जुजे दे आरियल पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2तल्यान संदीप नायक हे वेंचून आयले. आसगांवच्या थळाव्यांनी एका साकवाच्या बांदकामाक विरोध केलेलो आसा. खाजगी मालमत्तेच्या फायद्या खातीर हो साको बांदतात असो दावो थळाव्यांनी केला. हो साको बांदपाच्या विरोधात थळावी आमदार डिलायला लोबो हाणें लेगीत लोकांक तेंको दिलो. पंचायतीन ह्या साकवाक विरोध केल्लो, मात उच्च न्यायालयान ह्या साकवाक परवानगी दिल्ली.
ह्या जोड पळोवणे वेळार उदका पुरवणी विभागाचे अधिकारी, पंचायत सदस्य, आमदार आणि थळाव्यांच्या हाजेरीत सोमारा ह्या साकवाची जोड पळोवणी केली. खासगी मालमत्तेच्या फायद्या खातीर हो साको आजगांवां बांदता अशें थळाव्यांचे म्हणणे. ताका लागून ह्या साकवाक खर विरोध जाल्लो आसा. थळावी आमदार डिलायला लोबोन लोकांक तेंको दिलो. पंचायतीन विरोध केल्लो. ह्या साकवाक मात्र उच्च न्यायालयान परवानगी दिल्ली. मराठी अभिनेते शरद पोंक्षे हांच्यांनी देशा सयत मुंबय आणि पुण्यांतल्या वाडट्या लोकसंख्येबद्दल एक अशें भाश्य केलेलें आसा. आपल्या शारांत येवपी लोंढे आतां थांबोवपाची गरज आसा, नाजाल्यार मुंबय केन्ना तरी फुट्टली अशी भिरांत तेंच्यांनी व्यक्त केला. आमच्या पिढयेन आतां मेरेन शाराचो विकास पळयलो. शाराच्या विकासा बद्दल आमी खूब सहन केले. आमी ल्हान त्या आतां मेरेन शारांत जावपी विकासूच पळयत आयला. ताका लागून फाटलीं 50 वर्सां आपूण मुंबयत रावता. फाटलीं 50 वर्सां आपूण मुंबयत राबितो करता. ह्या दरम्यान आपणें फक्त उदरगत जातानाच पळयली. मात्र जी विकास कामां मुंबयत जाता तांचो त्रास लेगीत आमकां तितलोच सहन करचो पडलो. तेन्ना 1994 ते 1995 ह्या काळात कशें उदरगत जावन आमी हाल काडले ताचेर सुद्दां तांच्यांनी उलोवप केले. मुंबयच्या न्यूयॉर्का वचपी एक एर इंडियाच्या विमानान बॉम्ब आशिल्ल्याची धमकी मुखार आयला. ह्या उपरांत विमान परत एकदा विमानतळाचेर उतरयले गेले अशी माहिती सुत्रांनी दिली. 320हून अदीक प्रवाशांक घेवन वचपी हे विमान मुंबय हांगासर सुरक्षीत प्रमाण परतून देंवले. सुरक्षा एजन्सी कडल्यान ताची तपासणी केली. मुंबयच्यान न्यूयॉर्काक वचपी हे एर इंडियाचे विमान ताका बॉम्बांतल्यान उडोवपाची धमकी आयिल्ल्यान हे विमान परतून एकदा विमानतळाचेर देंवोवचें पडलें. हे विमान 320 जाणांक घेवन प्रवाशांक घेवन उड्डाण करताले. तेन्नाच ही तांकां एक बॉम्ब थ्रेट आयिल्ल्या कारणान हे विमान परतून लँड करचें पडलें. डॉनाल्ड ट्रम्प हांच्या नेतृत्वा खाला अमेरिके वांगडा सध्या सुरू आशिल्ल्या टॅरिफ वॉर ह्या दरम्यान कॅनडाक एक नवे पंतप्रधान मेळपाचे आसात. कॅनडाच्या भारता बरोबरचे संबंद लेगीत फाटले कांय दिसा सावन तणावाचे आसात. ताका लागून येवपी कांय दिसांत कार्नी हांच्यांनी हे पद स्विकारल्या उपरांत तांची भुमिका कशी आसतली हाच्या कडेन सगळ्यांचें आतां लक्ष लागून उरलां. ह्या दरम्यान जानेवारीत जस्टीन ट्रुडो हांच्यांनी कॅनडाचे पंतप्रधान पद सोडपाची घोशणा केल्ली. आयतारा लिबरल पार्टीच्या वेंचणुकेंत लागीं 1,52,000 सदस्यांनी मतदान केलें. ह्या पैकी 86% मतां ही कार्नी हांकां मेळ्ळी. ह्या वेंचणुकेंत दुसऱ्या क्रमांकाचेर माजी अर्थमंत्री क्रिस्टिया फिनलँड आशिल्ल्यो. पंतप्रधान पदाचेर कार्नी हांच्या नियुक्ती उपरांत कॅनडांत जस्टीन ट्रुडो हांचें 9 वर्सांचें शासन संपुश्टांत आयलें. भारतीय क्रिकेट संघान दुबय हांगासर जाल्ल्या ICC चॅम्पियन ट्रॉफी स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडाचे 4 गडी राखून पराभव केलो. ह्या ऐतिहासीक विजया उपरांत भारतीय संघाचे भरभरून कौतुक जायत आसा. ह्या दरम्यान आयज विधानसभा अधिवेशनात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांच्यांनी भारतीय क्रिकेट संघाचे अभिनंदन केले. भारताच्या ऐतिहासीक विजया बद्दल विधानसभा सभागृहात तांच्यांनी उलोवप केले. सगळ्यां खातीर कालचो दीस ऐतिहासीक आशिल्लो अशें तांच्यांनी म्हटलें. कारण की ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफींत परत एकदा आपले वर्चस्व भारतान सिद्ध केला आनी ही ट्रॉफी जिखला अशें तांच्यांनी म्हटलें. ताका लागून आपल्या खातीर ही अभिमानाची बाब आसा अशें उलोवप महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान केलें. रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाला भारतीय संघान न्यूझीलंडाचो पराभव करून ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025चेर कब्जो मेळयलो. भारतीय संघ ह्या स्पर्धेत अपराजीत रावले आनी 5 सामने जिखत तांच्यांनी ही ट्रॉफी आपल्या नांवार केली.
अंतिम सामन्यात लेगीत भारत संघान बरी कामगिरी करत ट्रॉफी जिंकली. भारताच्या ह्या विजया उपरांत आनी यशा उपरांत भारतीय संघाचे कर्णधार म्हणल्यार कॅप्टन रोहित शर्मा हांच्यांनी कितें म्हटलें जाल्यार अंतिम सामन्या उपरांत कर्णधार कॅप्टन रोहित शर्मान KL राहुल आनी वरुण चक्रवर्तीचे भरभरून कौतुक केलें, त्यांची तोखणाय केली. दुबय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमाचेर व्हडा संख्येन पाविल्ल्या चाहत्यांचे लेगीत रोहित शर्मान भरभरून आभार लेगीत मानले. चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025च्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडाचो पराभव करून न्यूझीलंडाक हारयत भारतान एक विक्रमी तिसऱ्या फावटी ICC स्पर्धेचे जेतेपद पटकायले. ह्या यशा उपरांत आनी ह्या विजया उपरांत देशभरात एक जल्लोशाचे वातावरण पाकिल्ले. जगभरातल्या भारतीय चाहत्यांनी डान्स करत एकच आनंद साजरो केलो. ह्या दरम्यान भारताचो माजी क्रिकेटपटू नवज्योत सिंग सिद्धू आणि प्रशिक्षक गौतम गंभीर हांचो एक व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जालो. भारताच्या ह्या बऱ्या कामगिरी उपरांत टीम इंडियाच्या सगळ्या खेळगड्यांनी बरी चर्चा केली, एकमेकां वांगडा तांची मुलाखत लेगीत जाली. मात्र शेवटाक भारताचो कोच गौतम गंभीर लेगीत मुलाखतीक हजर आशिल्लो आनी ह्या व्हिडिओत गौतम गंभीर हाणें सिद्धू वांगडा बांगडा डान्स केलो आनी हो बांगडा डान्स बरो सोशल मिडियाचेर व्हायरल जालो. भारतीय संघ चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिखल्या उपरांत विराट कोहलीचो एक सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ बरोच व्हायरल जालो. सगळो देश आनी सगळो भारत तांची जेन्ना तोखणाय करताली, संपूर्ण संघ एकमेका वांगडा सगळे आपापल्या कुटुंबा सयत आपलो आनंद व्यक्त करतना दिसले. दरम्यान विराट कोहलीन मोहम्मद शमीच्या कुटुंबियाची भेट घेतली आनी मोहम्मद शमीच्या ताणें पांयां पडले. हो व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जालो. रोहित शर्माच्या नेतृत्वा खाला कॅप्टनशिपे वांगडा भारतीय संघान अंतिम फेरीत न्यूझीलंडाचो 4 विकेट्स राखून पराभव केलो आनी विजेतेपद जिंकले. ह्या उपरांत मोहम्मद शामीन आपल्या आवयची भेट कोहली कडेन केली. तेन्ना कोहलीन तांच्या आवयचे चरण स्पर्श करून तांचो आशिर्वाद घेतलो आनी हो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जावपाक लागलो. ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025चो अंतिम सामनो भारत आनी न्यूझीलंड हांच्यात दुबय हांगासर जालो. भारताचो स्टार बॉलर युजवेंद्र चहली लेगीत हो सामनो पळोवपाक थंय दुबय हांगासर पावले. ह्या दरम्यान चहल वांगडा एक जी चली आशिल्ली ती बरीच सध्या व्हायरल जाली. त्या चलयेचें नांव कितें अशें सगळी कडेन चर्चा आशिल्ली. त्या उपरांत त्या चलीचें नांव मुखार आयलें. त्या चलयेचें नांव RJ महवश आसा. रेडिओचेर तें RJ म्हणून आसा. इतकेंच न्हय तर महवश सोशल मिडियाचेर बरेंच सक्रीय आसा. RJ महवश इंस्टाग्रामाचेर खूब लोकप्रिय आसा आनी लोकांक ताचे व्हिडिओ खूब आवडटात. 1.8 मिलियन लोक इंस्टाग्रामाचेर ताका फॉलो करतात. त्या शिवाय ते एक कलाकार आनी अभिनेत्री लेगीत आसात. क्रिकेटपटू शुभमन गिलाच्या अफेराच्यो चर्चा काय नव्यो न्हू. अभिनेत्री रिधिमा पंडिता उपरांत आतां दुसरे एका अभिनेत्री वांगडा ताचें नांव जोडिल्लें आसा. आतां ही अभिनेत्री कोण अशें सगळे कडेन चर्चा आसा. हिचें नांव आसा अवनीत कौर. ही 23 वर्साची चली आसा. शुभमन आनी ती वांगडा डेट करतनाच्यो चर्चा सगळे कडेन सध्या बऱ्योच व्हायरल जाता. भारत आनी न्यूझीलंड हांच्या दरम्यान चॅम्पियन्स ट्रॉफीचो अंतिम सामनो जेन्ना दुबय हांगासर जालो. भारतान चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिखल्या उपरांत अवनीन आनंद व्यक्त करतना आपले कांय व्हिडिओज आनी कांय फोटोज शेअर केले. तेन्ना ह्या चर्चेक परतून एकदा एक उधाण मेळ्ळो आनी ही चर्चा परतून व्हायरल जावपाक लागली. मराठी चित्रपट सृश्टींतलो ऐतिहासीक आनी बरोच फामाद चित्रपट सैराट परतून एकदा आतां चित्रपटगृहांनी रिलीज जावपाचो आसा. 29 एप्रील 2016 ह्या दिसा सैराट हो चित्रपट प्रदर्शीत जाल्लो. प्रदर्शना उपरांत चित्रपटाक 8 वर्सां आतां पूर्ण जालेली आसा. मात सध्या आतां हे पोन्ने चित्रपट परतून एकदा
थिएटरान लागपाचो ट्रेंड चालू आसतनाच कांय हिंदी चित्रपटां परतून एकदा थिएटरान लागिल्ली. ह्याच फाटभूंयेर आतां हे मराठी चित्रपट सैराट हे चित्रपट जे आसा ते परतून एकदा थिएटरांनी रिलीज जावपाचे आसा आनी प्रेक्षकांक परतून एकदा ह्या चित्रपटाचो आनंद घेवपाक मेळटलो.